बाणावलेचो आपाचो आमदार वेंझी वेगसान विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर विधानसभेच्या पयल्याच दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी वेंझी मदीं झूज पेटलें। शिक्षणीक उदरगत खातीर सरकार सांगता 12% बजेट आसा, पूण तातूंतले 7 ते 8% खर्च जाता अशें वेंझीचें म्हणणें। पूण गोंय सरकार शिक्षणीक मळा खातीर 12% अर्थीक तरतूद करपी देशांतले एकोडे राज्य आशिल्ल्याचो दावो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केलो। भास आनी गणितां आनी फाटीं आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान निमणें मान्य केलें। विना अनुदानीत शाळांचेर सरकाराचें नियंत्रण ना, पूण तांणी दरेकी 4 म्हयन्यांनी आपलो अहवाल सादर करपाकूच जाय। शाळांच्या शिक्षणाचो स्तर वाडोवपा खातीर सरकारान विद्या समिक्षा केंद्रा कडेन कबलात केल्या। विद्यार्थ्यांक कितें शिकयतात ताचो अहवाल येतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां। Analyze, I think we surely know 40% plus of our education system depends on our minority aided schools. आणि जोरी तोरी आमी पळयले जाल्यार हाज्या पयले मायनॉरिटी एडीड स्कूल्साचे जे आशिल्ले ते इंटरस्टेट ट्रान्सफर आशिल्लो। तो इंटरस्टेट ट्रान्सफर स्पीकर सर आमी एक सर्क्युलर काढलो आणि तो सर्क्युलर काढून तो बंद केलो। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट which is required if we want the NAS survey to come up. जोरी तो वयर येतली जाल्यार इंटरस्टेट ट्रान्सफर आसपाक जायो। स्पीकर सर, सेकंड पॉइंट स्पीकर सर, ब्लँकेट परमिशन शुड बी अलाउड। ब्लँकेट परमिशन शुड बी अलाउड। बस मातसो। स्पीकर सर, तुका प्रश्न जर विचारपाक जाय आसत स्पेसिफीक विचार। तू रोखडोच मायनॉरिटी स्कुलांचेर कित्याक गेलो? ना, these are one of the points. CM sir, हे पळय, तुवें जे स्पेसिफीक विचारला पळय न्ही ताचेर म्हाका उत्तर तरी दिवनी। म्हाका खबर आहा, म्हणजे वी आर नॉट डिफरन्शिएटींग। हांव परत एकदां सांगता तुका, एड्युकेशनाच्या बाबतींत आमी खंयसरूच कोणाक डिफरन्शिएट करिना। तूं जें सांगता पळय न्ही तें तूं स्पेसिफीक डिफरन्शिएट करून विचारल्या सारकें सांगता। तें तुवें विचारलां तेजें उत्तर दिवपाक जाय जाल्यार हांव पयलीं उत्तर दितां। तुका कितें विचारूंक जाय तरी उरलां कितें जाल्यार तूं मागीर विचार। तूं आतां जशें तुजें भाशण करून सगळें वांगडाच सोंपयता पळय न्ही रे, म्हणटकच नेमकें तुका कितें विचारूंक जाय तें लास्टाक म्हाका कळचें ना। तुका उत्तर दिवपाक जाय तितकें हांवें उत्तर दिलां, तरी सुद्दां हांव तुका जस्ट थोडेशें म्हणजे तुवें विचारलेल्या प्रश्नाचेर उत्तर सांगता। 2 मिनटां बस स्पीकर सर, ताका बसूनी स्पीकर सर। but I have still not finished. I will need to speak back again on this after you speak. विचार, हांव ना म्हणूंक ना तुका। तुजें कितें तूं जर हांवें दिल्ल्या उत्तराचेर तूं अनसॅटिस्फायड उरलो जाल्यार यू हॅव रायट टू आस्क द 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स। ते विचार तूं, हांव ना म्हणना तुका। स्पीकर सर, ताका आमी एवरी इयर इट इज नॅशनल अचिवमेंट सर्वे, नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता, तो आमी करिना। इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी। इट इज इन क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th आनी क्लास 10th। अनएडेड स्कुलाचेर डायरेक्ट गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल कांयच ना, बट तांचो रिपोर्ट घेवप ही सिस्टम आसा आनी रिपोर्ट घेवपाक सिस्टम आसल्या कारणान ते रिपोर्ट तांच्यांनी एक्चुली म्हणजे एवरी क्वॉर्टरली रिपोर्ट सबमीट करपाक जाय। आमी आतां स्पीकर सर स्टेट अचिवमेंट सर्वे ऑलरेडी करपा खातीर घेतलो। सो हेन्सफोर्थ स्टेट अचिवमेंट सर्वे हो क्वॉर्टरली सर्वे करून आमी कितले अचीव केला हातूंतल्यान ते क्लियर केले वयतले। स्पीकर सर, आमी विद्या समिक्षा केंद्र, आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला। इट इज अ ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ देअर प्रोग्राम आनी एवरी क्वॉर्टरली आनी वीकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले। विद्या समिक्षा केंद्र हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्साच्या नुसार आतां पर्यंत फक्त गुजरात सरकार एकीच कडेन चलयता। राज्यांतल्या फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 12th स्टँडर्ड ह्या सगळ्या भुरग्यांचे ट्रॅकिंग केले वयतले। तांच्या स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतले हे वीकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें आनी त्या नुसार आमकां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसांत एवरी टायम आमकां रिपोर्ट मेळटलो। इवन दो हाज्या फुडें वचून आमी जिओ बेस्ड अटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आतां म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो ह्या वर्साच्यान। जिओ बेस्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलांत रेग्युलर आसा तिणी 8 दिसांनी तिजो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय, बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचें सुद्दां ती सकाळी कितल्यांक आयली दनपारां कितल्यांक भायर काडली हेजें जिओ बेस्ड ट्रॅकिंगूय जातलें। ताच्या खातीर हो एग्रीमेंट ऑलरेडी सायन जालो, तें सुरू जालें। तिसरें कळपा खातीर आमी रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours म्हणजे पर डे 1.5 वर चड तेंच्यांनी घेवपाक जाय
आतां स्कुलांनी खंयच्या तुज्या कडेन जर पेरंट्स फाल्यां सकाळीं मॅनेजमेंट कंप्लेन करूंक येयत आनी टिचरी जर कंप्लेन करूंक येयत न्ही रे जाल्यार तांचें आयकोनाका. आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय. इतके तेंप टिचरी घेयनासल्यो. आनी तूं जें सांगता तें स्पेसिफीक कोविडांतल्या काळांतल्या 2 वर्सांचो रिपोर्ट सांगता. कोविडांतल्या काळांत हें करप आमकां शक्य जावंक ना. ओके, ताच्या खातीर आतां सगळ्या टिचरींक प्रत्येक स्कुलान मागीर ते मायनॉरिटीचे आसूनी किंवा मेजॉरिटीचे आसूनी त्यांनी रेमेडियल क्लासीस ह्यो घेवच्योच पडटल्यो.